ह्या संवसारात अजापांची कांयच कमी ना आणि हाचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हळ्यार ओनू बुध ग्रहाचेर बर्फ सापडलो. मॅसेंजर हे सध्या मर्क्युरीचो शोध लावंक धाडलां त्या यानान एक विचित्र डिस्कवरी केल्या. मर्क्युरीचेर आसा बर्फ. नोव्हेंबरांत अमेरिकेच्या जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीचे सिनियर सायंटिस्ट डेव्हिड लॉरन्स हांणी उक्तायलें की नासाच्या मॅसेंजर मिशनाच्या अभ्यासान सिद्ध केलां की हो ग्रह -370 डिग्री इतलो थंड जाता आणि हाजेर भरपूर बर्फ आसा. ही आयस पृथ्वीच्या H2O पद्दतीची आसा म्हणटकच थंय एस्ट्रोनॉट देंवले जाल्यार तांकां उदक मेळटलें अशेंय बी हे शोधात उघड जालां. And all the results are pointing to the same place, and that's definitely an exclamation point. And you can see that all of these bright areas, both in their geographic extent and their size, show up as surface ice deposits. उदक पिवपाक जाय जाल्यार बुधा पर्यंत वचपाची तुमकां कांयच गरज ना. मंगळाचेर आनी चंद्राचेरूय बी तें आसा आनी थंय वचपाची बुकींग ह्या वर्साच्या डिसेंबरांत सुरू जाली. ॲलन स्टर्न हे नासाच्या रिटायर्ड सायंटिस्टान आतां गोल्डन स्टर्न नांवाची एक कंपनी काडल्या जातून चंद्रार 2020 सालां पर्यंत टुरिस्ट वचपाची बुकींग सुरू जाल्या. चंद्रार ट्रीप मारपाक एका मनशाक $1.5 बिलियन खर्च येतलो आनी आमची कंपनी खास स्पेस सूट आनी लँडर्स तयार करपाच्या कामाक लागल्या अशें स्टर्न हांणी डिसेंबर 7 तारखेक उक्तायलें. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. The Eagle has landed. 0 and launch. And liftoff of the Atlas V as NASA turns to the private sector. For the first time, a private business is sending a spaceship to the International Space Station. This rocket lifted off early this morning. A small step for space travel, one giant leap for privately owned commercial enterprise. It could change space travel forever, forever, forever. तुमकां फक्त वचून येवपाचें ना पूण अंतराळांतूच संसार करपाक जाय जाल्यार ताकाय बी आतां उपाय आसा. आतां तुमी मंगळाचेर सेटल जावंक शकतात. लंडनांत स्पेस एक्स कंपनी उबारल्या जी मंगळार मनशां व्हरून थंय कॉलनी निर्माण करपाचे प्लॅन करीत आसा. फुडें मनीस मार्सार वचून थंय स्वतंत्र वसाहत करूंक शकतले अशें स्पेस एक्सच्या कार्यकर्त्यांनी डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तायलें. But one day, I think it'll be possible to drastically alter conditions on Mars, perhaps using space-borne mirrors to supply warmth and power. With perfectly foreseeable technology, much more could become possible. If we could erect giant domes made of glass and plastic to block out the radiation, inside them, we could enrich the atmosphere. "500 years from now, which really is a very short time indeed, I think Mars will have its own language, its own currency, its own cuisine. Although I'll bet you'll still be able to get a hamburger somewhere." But it's clear that as the universe continues to age, even advances like these will not be enough to guarantee humanity's existence for a very long time. एका मनशाक हे मिशनात भाग घेवपाक अंदाजे $5 लाख इतलो खर्च येतलो. निमाणे कडेन काबार करपा पयलीं
संवसार काबार जावपाच्यो खबरो पळोवया. अंदू 21 डिसेंबराक संवसार काबार जाता असो सगळेच कडेन बोवाळ पडिल्लो. खरें म्हळ्यार दक्षिण अमेरिकेच्या पुरातन माया संस्कृतीचें 5125 वर्सांचें कॅलेंडर हे दिसा काबार जालें. संवसार न्हय, सगळ्या जगात ह्या दिसा विंगड विंगड कार्यावळींचें आयोजन जालें आनी गोंयांत पणजे हांगा म्युनिसिपल गार्डनांत फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी आनी कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम हांणी एक व्हडलो सुवाळो केलो, जातूंत खूब विज्ञानाचे प्रोग्राम जाले. ह्या वर्सा ब्रह्मांडात आनी खगोलशास्त्राच्या मळार खूब आनी कितें कितें घडत रावलें, पूण संवसार काबार जायनासतना उरलो. ह्यो आशिल्ल्यो थोड्यो ह्या वर्साच्यो मुखेल एस्ट्रोनॉमी खबरो. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. अंतराळात आनी खगोलशास्त्राच्या मळार घडिल्ल्यो मुखेल घडणुको आतां तुमी सगळ्यो पळयल्यो. दोन 2012 हे वर्स काबार जालें. सगळ्यांक अंतरिक्ष अप अप अँड अवे प्रुडंट मिडिया आनी म्हज्या तर्फेन नव्या वर्साच्यो हुनहुनीत परब्यो. सगळ्यांक हे नवें वर्स सुखाचें, समाधानाचें, बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवपी अशें वचूं अशें मागतां. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे ओन्ली ऑन प्रुडंट मिडिया.